नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कारण तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितनाच आज आमचे बरोबर जे तज्ञ दोतोर आसात तांची वळख म्हणजे त्यो आसात मेडिकल ऑफिसर एडिक्शन ट्रिटमेंट फॅसिलिटी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा आनी डॉक्टर ते आसा सायकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रियंका सहस्त्रभोजनी. आयचो विशय जावन आसा ड्रग एब्यूज जाका आमी घुवळी वखदांचें व्यसन आनी ताचेर कितें उपाय करूं शकता हाचेर आमी एक विस्कटावन चर्चा करपा खातीर हांगा आयल्यात. विशय तसो मातसो क्लिश्ट आसा, त्याच बरोबर तो चॅलेंजी आसा, हें आमकां आव्हान आसा. केन्ना दर दिसा आमी 2 दिसांनी पेपराचेर वाचता आज अमक्या मनशाक धरलो जो ड्रग विकतालो, अमक्याक धरलो, अमचे कडेन इतके ड्रग्स धरले. आनी ह्या सगळ्या गदारोळांतल्यान आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना गोंय हळू ह्यांच्या विळख्यान वता ही वस्तुस्थिती आसा. आनी अशा वेळार आमी कांय गजाली जाणून घेवप आनी ताचे विशीं शादूर रावप खूब गरजेचें. आमी ना आमच्या गांवांत ना, आमी हांगा विलेजान रावता, ते फक्त कोस्टल बेल्टाचो प्रॉब्लेम अशें म्हणूं शकना. कारण आज जेन्ना आमी पळयता की गोंयच्या गांवांनी सुद्दां हे ड्रग एडिक्शन जाल्लें आसा आनी हें आमी नजरे आड करूं शकना. तेन्ना आयचो विशय खरोच खूब चॅलेंजींग आसा. डॉक्टर म्हाका दिसता एका मोलादीक आनी अशें सेन्सिटीव विशयाचेर आमी उलोवपाक हांगा आसा. तर सगळ्यान पयलीं जेन्ना आमी घुवळी वखदां म्हणटात तेन्ना सादे भशेन ताका ड्रग्स अशें म्हणटात, सादे किंवा कॉम्प्लिकेटेड. पण ड्रग्स हो शब्द केन्ना केन्ना मेडिसिनानूय येता, जे आमी ड्रगिस्ट आनी केमिस्ट म्हणटा केन्ना केन्ना. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फन म्हणटात. बट बेसिकली ही जे ड्रग्स आमी घुवळी वखदां जांचें एडिक्शन जाता तेंचे हाव यू डिफायन की आमी ड्रग्स म्हणजे कितें किंवा तांचें एडिक्शन म्हणजे कितें. आता गोळी वखदां म्हणजे एक्झॅक्टली असे जे वखदां असता की जे मेडिकल युजाच्या गरजेच्या भायरच्या डोजान मनीस घेता. म्हणजे सेम वखदां मेडिसीन युजा खातीर ताचो सपोज 3 मिलीग्राम यूज आसा तर हो मनीस 300 मिलीग्राम जर घेता आणि मागीर हे परिणाम ह्याचे म्हणजे कितें जाता तर त्या मनशाचे डे टू डे लिव्हिंग म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचे काम प्रोफेशनल असता, फॅमिली कडले जे लक्ष असता, हे सगळे जे पैलू असतात त्याच्या लायफाचे हे सगळे गडबड जाता ह्यांच्यामध्ये. सामाजिक पातळीचेरय तो मनीस म्हणजे त्याचे सगळे हे सुरू जाता सगळे. होय. आणि तरी सुद्धा त्या मनशांक ते बंद करपाचे असे विचार येईना, तो आणि तातून वता आणि करीत राहतो. म्हणजे तुमच्या मराठीन सांगप जाल्यार म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलात अशें म्हणतो आनी चड खोलान वचपाक लागता अशें म्हणपाक खरंच. जाणून बुजून खोलात. हय, जाणून बुजून खोलात. बरोबर. तर डॉक्टर एक म्हणजे आता तुम्ही सांगले की हे जे ड्रग जे आसा जे आमी सहसा पण सगळेच ड्रग हे मेडिकल युजाचे असता काय थोडे नॉन मेडिकल युजाचे बी आसूं शकता. आय एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्युरियोसिटी. मेडिकल युजाचे ना असेही असता, जसे फॉर इनहेलंट म्हणून असता. म्हणजे धाकट्या भुरग्यांमध्ये व्यसन आमकां खूप दिसता मेट्रो सिटीजांमध्ये की पिशवेमध्ये ते एक सॉल्वंट बी असता ना जाल्यार हे करेक्शन इंक ताचो पिशवेन घालून वास घेवप, याचो मेडिकल यूज कांयच ना. बरोबर. तरी ते भुरगीं घेता कारण तांकां बरें दिसता ते घेवन. अशेंय खूप आसा. अच्छा. डॉक्टर आता तुम्ही पाहिलात नाही की सिन्स यू आर वर्किंग इन म्हणजे नॉर्थ गोवा म्हणजे आम्ही उत्तर गोंयांच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तुम्ही पळयता की आता ह्या सिच्युएशनान जेन्ना हांवें सुरवातीकच सांगलां की हें आतां प्रकरण आमच्या हाता भायर वचपाक लागलां आनी वी कॅनॉट इग्नोर इट. म्हणजे कशें आमी कासवा भशेन आमचें आंग भितर घेतलें म्हणजे भायर कांयच ना अशें म्हणूं शकना. इट इज अ फॅक्ट. जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयांतले समज 10 लोकांक धरले जाल्यार आनी 50 लोकांक आमी धरून आनी ते लोक आसात आनी तो व्यवहार करतात ही वस्तुस्थिती आमी नदरेआड करूच शकना. बरोबर. तर जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन पळयतात तेन्ना म्हणजे अशें म्हजो प्रश्न असो आसा की खंयच्या तरेची ड्रग्स की खंयच्या तरेची व्यसनां किंवा ड्रग्स एडिक्शन आमकां गोंयांत दिसून येतात कॉमनली. तुमकां खरी गजाल सांगू, अख्ख्या भारतामध्ये सगळ्यात कमी एज ज्याच्यामध्ये सुरू झालेले पळयल्या ड्रग्स म्हणजे 12व्या वर्स. अच्छा. आणि कितें कितें आमी पळयला आता अख्ख्या देशाचो सर्वे आसा, हेतून गोंय पण आसता. तर त्याच्यामध्ये सोरो म्हणजे अल्कोहोल, गांजा, हेरोईन म्हणजे ओपिओइड्स म्हणटा आमी, मागीर एम्फेटामीन म्हणजे मेथ असे जे शब्द आसा स्टिम्युलेट करतात, मागीर उत्तेजक, मागीर हॅल्युसिनोजन म्हणजे LSD असे जे पदार्थ असतात ते पळयला, कोकेन आणि न्हिदेचे वखदां जी असता खूप जाणां ती घेता तशे ही सगळी दिसून आयला. आणि टोबॅको तर आसाच पण ते गोंयामध्ये पण दिसून येयला, पण हे खूप जणांमध्ये आसात. अशें तुमकां डॉक्टर की तुमकां अशें दिसना तुम्ही म्हटलें की नॅशनल लेवलाचेर म्हणजे राष्ट्रीय पांवड्याचेर आमी पळयता किंवा विचार करता तेन्ना हे ड्रग्स कॉमन आसात किंवा ऑल यू हॅव मेन्शन. पण हातून वी एज अ पार्ट ऑफ गोंय राज्य हे जर आमी कंपेर केलें जाल्यार वी आर सेम विथ द नॅशनल लेवल काय आमचे थोडे वेगळे एडिक्शन्स आसात किंवा आमचे कडेन थोडे चड आसात
अशें म्हणजे लायक फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां जे हय. लास्ट सांगलें आमकां हय. LSD किंवा आनी कितें हाचे हय. बी गोंयांत मातशें रेलचेल चड आसा म्हणून हय विचारता हय कितें आसा न्ही गोंयामध्ये ड्रग्स इजिली अवेलेबल आसा बट वन गुड थिंग इज की गोंयचे लोक तितले व्यसनाधीन ना जितले बाकीच्या स्टेट्सामध्ये जसे पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात खूप आसा आय सी सो गोंयामध्ये फॉर प्रपोर्शन टू पॉप्युलेशन न्ही तितली व्यसनाधीनता ना कारण लोक हॉस्पिटलांत हेल्प घेवपाक वता आणि तांकां अवेअरनेस आसा बरोबर म्हणून एक म्हणजे जागृतकाय आसा लोकांमध्ये हय. एक सुशिक्षितय आसात हय. आणि काय गजाली ते समजू शकतात हय. तांकां काय गजालींचें आकलन जाता आनी दे क्वायट अंडरस्टँडिंग इन दॅट रिस्पेक्ट सो इट इज अ गुड थिंग इट इज गुड हय पण अवेलेबिलिटी चड आसा म्हणून आमी ॲट रिस्क आसा बरोबर. सो ते काळजी घेवंक जाय बरोबर म्हणजे म्हाका एक याद आसा की डॉक्टर दिक्षीत जायतांचो एक दिक्षीत डायट म्हणून एक पॅटर्न आसा आणि ते म्हणटा की प्रत्येक मनशान दिसाक दोनदाच खावपाचें किंवा जेवपाचें ओन्ली 2 टायम्स हय. आणि तातूंत ताणें एक सांगलें की एक ताणें वाक्य सांगलें की माणसं खातात का तर तो म्हणजे मिळतं म्हणून खातात अवेलेबल आसा आतां फॉर एक्झाम्पल आमी खंय तरी पार्टेक गेले की कितें कितें गजाल पळय ताका खबर आसा आपल्याक गुलाब जामून एक स्वीट डीश घेतल्यार चलता पण गुलाब जामून आसा ती खातलो तो तर जिलेबी आसा ती खातलो तो आयस्क्रीम म्हणजे ताका दिसता की एखादं सोडप म्हणजे पाप कशें म्हणजे तें सोडून कशें वचप म्हणजे आसा न्हय आनी कांय नासतना वचप म्हणजे कितें सो ही अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर फॅक्टर Very एटलीस्ट इन गोवा वेन वी टॉक अबाउट आणि जसे तुम्ही सांगले की इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कलंगूट म्हणजे ते सगळे कोस्टल बरोबर. बेल्ट आता ते आमच्या भितरल्या भागानूय पावल्या खेड्यामध्ये करेक्ट सो ते काळजी एक जागरूकता आसूं बरोबर सो सगळ्या पेरंट्सांनी तशेंच सगळ्या भुरग्यांनी सो ह्या विशयाचेर टिचर्सांनी ह्या गोष्टी कडेन अलर्ट रावप शादूर रावप आनी जागृत रावप होच म्हत्वाचो म्हाका दिसता मेसेज आसा ह्या कार्यावळीचो डॉक्टर आनीक तुमी आमी कसो एक 26 जून म्हणून एक मनयतात हय की ताचो एक्झॅक्टली म्हत्व कितें आनी ह्या दिसाचें कितें हें आसता की रोल आसता तें मातशें आमकां विशद करात तर 26 जून प्रत्येक वर्सा आमी इंटरनॅशनल ड्रग डे शॉर्ट फॉर्म पण ॲक्च्युअल ताका म्हणटा इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग अब्यूज अँड इल्लिसिट ट्रॅफिकिंग म्हणजे हे जे नशेचे अंमली पदार्थ मी म्हणटा की गोळी हे सगळी हे कमीत कमी त्यांचे व्यसन त्याच्याबद्दल चड जागरूकता समाजान तयार करपी आणि ते विक्री आणि डिस्ट्रीब्युशन त्याचे रिस्ट्रिक्ट करपाक सगळ्यामध्ये लोकांमध्ये बेसिकली अवेअरनेस करपाक ते आम्ही त्यातून प्रोग्रामी करता प्रत्येक वर्षाची थीम असता या वर्षाची थीम असा की प्रिव्हेन्शन हेका तांच्यानी खूप महत्व दिला अच्छा ड्रग अब्यूज जावं ना म्हणजे ते चड बरें जशें हांवें आतांच म्हणलें की शिक्षकांचो रोल आसा पेरंट्साचो आसा स्टुडंटांचो स्वताय आसा की दे शूड ऑल्सो मेक अ ना केन्ना खूब फावटी कितें आसता एक ट्रायल म्हणून जे करपाक वता ते करपूच ना म्हणजे सोरपाचो चावून पळयता पळोवया मागीर पळयता विखारी काय कशें म्हणच्या पेक्षा इट इज इक्वली डेंजरस यू डोंट नो इट कॅन बी डेंजरस ऑल्सो सो कोण अशें म्हणना त्याच्या मातशें ते लेस पॉयझन मातशें घेवन पळयल्यार हरकत ना अशें कोणूच म्हणना सो सेम वे विथ द ड्रग्स यू हॅव टू बी एज फार एज पॉसिबल म्हणजे as far as stay away from it that is the best correct and here na see it is like a banyan tree roots are spread all over so we don't require एकच फक्त दोतोरान काम करून फायदो ना बरोबर दोतोर समाज कायदो सोशल ऑर्गनायझेशन एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन युथ अफेअर्स सगळे मिनिस्ट्रीन युनाइट जावन हेचेर काम करूंक जाय बरोबर सो तेच म्हटलं की ही जे समय कसं एक होलिस्टीक अप्रोच असतो की सगळ्यांचंच म्हणजे हे दोतोराचेंच काम ना ते तो पुलीस पळयतलो कारण केन्ना केन्ना अशें जाता डॉक्टर की आमच्या नजरे मुखार अशें एक जागा आसता किंवा खंय कोण तरी बसतात ते सोरो घेतात किंवा बाकीचे हे सगळे जशे तुमी नांवां सांगली ते सगळ्यांचो ड्रग एब्यूज चलता पण आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला अशें आसूं म्हणून वगैरे जाता बट एक गोष्ट आमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय हे समाजातल्या प्रत्येक मनशाचें काम यू इन्फॉर्म द कन्सर्न ऑथॉरिटी तुम्ही तुमच्या कडसून नाका आनी कोणाक सांगात नाल्यार बाबा कोणाक सांगपाक लायात न्यूज पेपर आसा प्रेसवाले आसा हरशी तुमी सगळे बाकीचे रस्त्यार फोन कॉल पडल्यार तुमी इतको बोवाळ करतात सो वाय नॉट अबाउट दीस कारण ह्याच्या एका तुमी एका मनशाचें जीवन जर बदललें तो एका मनीस आपल्या त्या व्यसनाक लागून आणि 10 जाणांक आपल्या व्यसना बरोबर हाडू शकता सो जर तुम्ही एक मनीस बदललो जाल्यार तुम्ही 10 लोकांचे जीवन बदलले अशें समजपाक हरकत ना आनी दॅट इज आय थिंक अ नोबल कॉज वीच एवरीबडी हॅज टू डू डॉक्टर जेन्ना आमी म्हणटात की आतां एक सांग म्हाका हातून केन्ना केन्ना कळयना की सुरवातीक बाबा हेका ड्रग एडिक्शन आसा की ना ते स्वता खबर आसता त्या मनशाक बट एज अ पार्ट ऑफ द फॅमिली म्हणा किंवा टीचर म्हणा हांकां कशें एक जाणविकाय कशी अप की वाय दे शूड बी अलर्ट की बाबा हाचें कितें तरी गणीत मातशें तरी खंय तरी हल्ला किंवा समथींग इज गोईंग रॉंग वॉट आर द सायन्स ऑर जाका आमी रेड फ्लॅग म्हणटा ते तुमी केन्ना सांगतले कितें समजतले तर आता इफ इट्स अ स्टुडंट तो स्कुलान येवचो ना नाजाल्यार रेग्युलर येवचो ना स्कुलान येता जाल्यार लक्ष ना हरशी जो सिन्सियर असलो आपलेच हेतून आसता नाजाल्यार मस्ती करता घरा कडेन अशें बिहेवियरा मदीं जर चेंज दिसता की आपल्या हितून आसता डायनिंग टेबलाचेर सगळीं बसता तेन्ना येयना न्हीद पडना तेका रातभर जागो उरता
नाजाल्यार खूब मोबायलाचेरूच आसता, अभ्यासान परिक्षेन सारको परफॉर्मन्स ना, हे सगळें, आनी मागीर दोळे लाल दिसता ताका, न्हिदेनूच आसता, जेवण सारकें ना, हे सगळें. आनी जर तो अडल्ट आसा जाल्यार तो कामाचेर सारको वचचो ना, आनी मागीर व्हडले वेगळे वेगळे फिजिकल सायन त्या ड्रग अब्युजाचे दिसतले, स्पेसिफीक सायन्स आसता ताचे. सो एक सेलियंट अशें तुमी खंयचें सांगूंक म्हणजे परत आनीक म्हणटा की बाबा हाचेर तुमी मातशें जेन्ना तुमी अशें दिसून येतलें तेन्ना मातशें बी मोर अलर्ट. बिहेवियर चेंज, ऑफिस नाल्यार स्कुलान हरशीं वचना, आनी न्हीद पडना, जेवना, हे सगळे मेन फिचर्स आसतात, आनी बाकी खंय सगळे. बरें, म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां हो एक भाग जालो की आमी जशें म्हटलें की आमी अशें गाफील रावूंक शकना, जशें तुवें म्हणलें रात्र वैऱ्याचे, तर तशें ते अशा वेळार वी कॅनॉट बी जस्ट ना आमचे कडेन पावचे ना, ते हांगा कोण ना, हांगा तशे बरे भुरगे अशें आमी म्हणूंक शकना. इनफॅक्ट ज्या जाग्यार बरे भुरगे आसा, सुशिक्षीत समाज आसा, थंय हे चड अवेलेबल आसा, ही दुर्दैवाची गोश्ट. व्हेरी ट्रू. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका सांगा आतां हाचेर मॅनेजमेंट जेन्ना आमी म्हणटा की हाच्या बाबा कशा पद्दतीन आमी हें आव्हान कशा पद्दतीन आमी पेलूं शकता, वॉट वी कॅन डू अबाउट इट? फर्स्ट इज प्रिव्हेन्शन. प्रिव्हेन्शन कशें करप? चड म्हायती, आनी म्हायती घेवप, म्हायती दिवप. बरोबर. यू कॅन यूज सोशल मिडिया, कितें तुमकां जाय सगळें कितें करूं शकता. दुसरें एक म्हणजे टू इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे की डिमांड रिडक्शन, सप्लाय रिडक्शन. सप्लाय रिडक्शन कायदो आनी सगळें, डिमांड रिडक्शन म्हणजे जाणकारी की ते ड्रग्स कितले वायट आसता, एज्युकेशन दिवप, आनी ट्रिटमेंट जे ऑलरेडी पिडीत आसा ह्या व्यसनाधीन ते पण तांकां हॉस्पिटलान हाडपाचें आनी तांकां सारकें ट्रिटमेंट दिवपाची, हें करून घेवप. ट्रिटमेंटा मदीं आमी आतां एडिक्शन ट्रिटमेंट फेसिलिटी बद्दल उलोवपाचें जाल्यार गोंया मदीं 2 तरेच्यो आसा. म्हापशा मदीं एक आसा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा एडिक्शन ट्रिटमेंट. तर पेशंट जेन्ना येता, आमी आतां आनी कोणूय येवं शकता, अशें कांय रिस्ट्रिक्शन ना, भुरगीं येवं शकतात, जाणटे येवं शकता. आमी कोणाक कांय सांगची ना की असो असो आयला आनी कांय ना, सामकें कॉन्फिडेन्शियल उरता. तो जेन्ना रेजिस्टर करता, दोतोर पळयता, कावन्सिलर पळयता, आमी मेडिसिनां दिता जाणें रूच येवची ना सोऱ्याची नाल्यार ड्रग्साची, आनी मागीर कावन्सिलींग करता, गरज आसा जाल्यार एडमीट करता. ताचे जे कितें विड्रॉवल फिचर्स म्हणटा आमी, म्हणजे जेन्ना कोण ते सोडटा न्ही ड्रग्स, पयले कांय दीस शरिराक ते सहन जायना, त्रास जाता, ते मागीर आमी सलायन दिता, वखदां दिता, IV तशें सगळें करून ट्रीट करता. आनी मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट डिस्चार्ज जातकूच ताणें रेग्युलर आमचे कडेन वखदां घेवपाक, फॉलोअपाक येवंक जाय, ते आमी तांकां सांगता. सो दिस इज अ सर्वीस ऑफर्ड बाय युअर म्हणजे जे आमचे ड्रग एडिक्शन रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स पळय, तातूंत ह्यो फॅसिलिटी अवेलेबल असतात. हय, तर एडिक्शन ट्रिटमेंट फॅसिलिटी मध्ये आमी डिटॉक्सिफिकेशन करता, म्हणजे शरिरातले ड्रग्स काडपाचे मेडिसिनां दिवन. रिहॅबिलिटेशन फुडलें आसता, की जर कांय मनशां म्हणटा की ना डॉक्टर कशेंच जायना म्हाका, घरा गेल्या उपरांत म्हाका रूच येतली, नाजाल्यार ते कोण रळना, जाल्यार ताका आमी म्हणटा तूं रिहॅबान चल, 2-3 म्हयने राव, तुजें डिसिप्लिन लायफस्टायल एक थंय पॅटर्न रेडी जातलो, योगा आसता, कितें कितें थंय हॉबी, आनी मागीर 2-3 म्हयने थंय रावन तूं घरा कडेन चल. तर गोंयामध्ये अशें एकूच आसा, पण त्याची गरज आसा. पण सध्या आसा तशी सोय उपलब्ध आसा. बरोबर. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, हें करतना एक समजा एका भुरग्याचो कोण पेरंट्सांकूय इंट्रस्ट आसतात अशें जावचें नॅचरली, पण त्या बरोबर त्या मनशाकूय स्वतासून आपल्याक बाबा ह्या एडिक्शनांतल्यान ह्या व्यसनांतल्यान भायर सरपाची अशी उमळशीक आसपाक जाय, तेन्नाच तें शक्य आसतलें. बरोबर. जबरदस्ती फोर्सान ही वखदां दिली जाल्यार त्या व्यक्तीचे त्याचेर जर ते ड्रग्स घेतले जाल्यार जिवाचेर धोको, म्हणून त्या मनशाचे रेडिनेस जाय त्याच्या. बरोबर. सो म्हाका सांग आतां हे सगळे हातूंत एक फरक कितें आसा, जशें तुमी सांगलां की आतां तुमचे ड्रग हें आसा एडिक्शन सेंटर जे आसा तातूंत आनी बाकीचे आमी युजली जो खंयचे सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकेट्रिस्ट करता, हातूंत वॉट इज द डिफरन्स लायक? आतां हेरोइनाचें हांव उदाहरण दिता. जे वखद आमी दिता न्ही ते आनी खंयचोच दोतोर गोंया मदीं लायसन्स ना ताका ते दिवपाक, फक्त आमच्या कडेच मेळटा ते. आनी ते जे मेडिसीन आसा ताचेंय व्यसन लागू शकता, म्हणून गव्हर्नमेंटान ते खूब हायली रेग्युलेटेड आनी कंट्रोल्ड. एक MLचो हिशेब दवरपाचो पडटा, आनी पेशंटाक दिता आमी आमच्या फुडेंच दिता, घरा व्हरपाक जाल्यार आनी तशें न्ही, आमच्या फुडें घे आनी चल. संडे हॉलिडे आसा जाल्यार आमी त्या दिसाचो डोस ताका दिता, पण ना जाल्यार आमच्या फुडें घेवपाचें. डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रिटमेंट म्हणटा, आनी ताका आमी ओपियोइड सबस्टिट्यूशन थेरपी म्हणजे व्हडलो राक्षस मारपाक धाकट्या राक्षसाची मदत घेवपाची, पण ह्या धाकट्या राक्षसाचे फूल कंट्रोल तुमीच करतली. त्याचे हात पाय सगळे आमच्या हाती. बरोबर.
एक ml आमी कंट्रोल दिता तेका बरोबर. आणि मागीर फॉलोअप बी सगळे स्ट्रिक्टली आमी दवरता कावन्सिलरचे सगळे अशे. मग सांग डॉक्टर, आता तुम्ही हातून एक आमी ट्रेडिशनल इतक्या वर्सांची जशें तुमी सांगलें की ताका हळूहळू मातसो तेजे व्यवहारान हातून वर्तनान बदलप हाडप हें ते हळू चलता. हातून कितें नवे मॉडेलिटीज बी आयला की जाचो यूज म्हणजे ताचो वापर हे आयच्या ह्या सिच्युएशनान आमकां जावं शकता अशें म्हणून? हय आसा आणि ते आमी करताय बी. तर फक्त मेडिसिना हे ह्या प्रॉब्लेमाचे उत्तर ना, कावन्सिलिंगय उत्तर आसा आणि कावन्सिलिंग ते व्यक्तीचेच न्ही, कावन्सिलिंगाचे नवीन नवीन प्रकार आसा जे आमी आमच्या सेंटरान यूज करता. दुसरे म्हणजे तांकां वांगडा ग्रुप थेरपी म्हणून प्रकार आसता की जे व्यसनाधीन लोक आसा तांकां वांगडा बसप आणि तांकां कावन्सिलिंग दिवप आणि म्हणजे एकमेका वांगडा आसत जाल्यार तांकां दिसता ओके हांव एकटो मनीस न्ही. बरोबर. अल्कोहोलिक एनॉनिमस म्हणून एक संस्था आसा ती आमच्या येता आठवड्यातले 2 दीस. मागीर आमी ग्रुप थेरपी घेता. आमी ऑडिओ विज्युअल्साचे यूज करून तांकां फिल्म दाखयता, नाजाल्यार अशे ऑडिओ विज्युअलाचे वेगळे वेगळे तांकां प्रोजेक्ट्सूय दिता, आर्ट नाल्यार अशें कितें आमी करपाक लायता. आणि दुसरें म्हणजे ब्रीफ इंटरवेन्शन म्हणून एक तरा आसा तेय आमी यूज करता. अशें खूब मागीर आमी लायफस्टायलान बदल म्हणून डायटिशियना कडेन धाडटा, कारण डायट सारकें ना जाल्यार सोरो सोडपाचें डिफिकल्ट. सोरो सोडतकूच पयल्या 2 म्हयन्यान खूब जाणांक त्रास जाता कारण डायट सारकें नासता तांचें. ते सगळे आतां वयर येवंक लागता, हात पाय दुखप सगळे मागीर डायट आमी सारकें करता, एक्सरसायजाचें सांगता. हे सगळे होलिस्टीक अप्रोच आसूंक जाय, तशें केल्यारूच बरें जातलें आणि हे न्यूअर टेक्निक्स आमचे. अच्छा, सो ह्या सगळ्या आव्हानांतल्यान जेन्ना आमी ही सगळी म्हणजे हे ड्रग्सांचें आव्हान जेन्ना आमच्या समोर आसता तेन्ना एक सर्वसामान्य मनीस म्हणजे हाव ही कॅन बाबा ह्या मेथॉडॉलॉजीचो आपण कशें हें ते म्हणजे हें आव्हान कशें पेलप असो जर आमी प्रश्न म्हणटा जाल्यार हें आव्हान पेलतना ह्या सगळे जे तुमी आतां सांगले मॉडेलिटीज म्हणजे वीच आर एट अवेलेबल फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन जाका म्हणू शकता, जाल्यार ताचो कसो कितें ताणें फायदो करून घेवप की कशा तरेन ते हँडल करप सिच्युएशन आणि केन्ना ताणें डॉक्टरा कडेन वचप आणि कशा तरेन ह्या सगळ्या तुमच्या जे अवेलेबल फॅसिलिटीज आसा ताचो कसो वापर करून घेवप? करेक्ट. आतां जर तुमचे NGO आसा जाल्यार तुमी लोकांक म्हायती पुरोवपाचें सगळें काम करपाचें. जर तुमी स्कुलाच्यो टिचर आसा जाल्यार स्कुलांतल्या भुरग्यांचो ग्रुप तयार करूं शकता. जसो HIVचो रेड रिबन क्लब बी आसता तसो तुमी स्कुलांतले कांय मॉनिटर धरून तांकां अशें स्कुलान कॉम्पिटिशन दवरूं शकता, पोस्टर कॉम्पिटिशन GIF सगळें करूं शकता. सो अवेरनेस वाडोवपाचें. जर तुमी कॉर्पोरेट मदले मनशां आसा बिझनेसमॅन तुमच्या हातून अवेरनेस तयार करा की एक वर्कशॉप बी दवरूं शकता. मागीर तुमी दोतोर आसा खंय नाल्यार दोतोर आमकां नाल्यार कोणा अशें मेंटरशीप म्हणून लोकांक तुमच्या कंपनी नाल्यार कोणाक तरी अशें इन्फॉर्मेशन दियात. ते इम्पॉर्टंट आसा इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आणि तुमी स्वता ट्रेनिंग घेवं शकता. तुमी जर ऑर्गनायझेशन आसा आमचे मनीस नाल्यार आमचे आमी तुमकां मेंटरिंग दिवं शकता की कशें कोणाक कॅच करप, गरज आसा काय ना हेल्पाची आणि मागीर तुमी तो शब्द स्प्रेड करूं शकता. बेसिकली मेक युअर सेल्फ अवेअर, मेक अदर्स अवेअर आणि जो तुमकां दिसता हेका गरज आसा तेका अशें सांगनाका की बा तुजे सारको ना तूं म्हणून तूं चल, तेका ते बरें दिसचें ना. तेका सांग की तुज्या लायफ शेणे आजून यू आर केपेबल ऑफ बेटर, तूं इतलो मनीस. आमी व्हॅल्यू एडिशन करूया. व्हॅल्यू एडिशन म्हणटा न्ही जेन्ना तेन्ना मनशांक बरें अशें की वायट दिसना. हय मागीर तो रेडी म्हणटा की इवन द बेस्ट क्रिकेटर रिक्वायर्स अ कोच अशें आमी म्हणटा न्ही. जाल्यार म्हणटा तूं बरो मनीस हेल्प घेवन नुकसान कितें, आयकपाचें काय ना तुजेर आसा, चल न्ही दोतोरागेर अशें आसता. कारण व्यसनाधीनता मागीर डॉक्टर सायकॅट्रिस्ट लोकांक एक स्टिग्मा आसता. अशें जेन्ना कोण म्हणटा हांव कितें पागल ना जाल्यार हें तांकां सांगप की व्हॅल्यू एडिशन करपाक. बरोबर. सो डॉक्टर तुम्ही आता एक म्हटलं की असं तो एक शब्द रेफरन्स घेतलो की हांव म्हणजे क्रिकेटर म्हटलं की अशें. सो दीज डेज म्हणजे हांव तुमी जशें म्हटलं की एक आमी पळयता की खंयची एक सिरियल पळयता वॉट एवर इट इज आणि वी सी म्हणजे खरें म्हणजे दुर्दैवाची गोष्ट कारण ज्या लोकांक आमी रोल मॉडेल म्हणून पळयता किंवा बरे एक्टर्स आसता किंवा बरे प्लेयर्स आसता वॉट एवर इट इज दे कम आनी ते तांचे जे एडवर्टिजमेंट्स आसता कसले तरी गुटखा म्हणा पान मसाला म्हणा इट इज रियली म्हणजे खरें टॉर्च म्हणजे ह्या म्हणजे की वता म्हणजे एखादो मनीस पयशा खातीर कितक्या लेवलच्या पर्यंत सकयल वचूंक शकता हें साचे इज अ लायव्ह एक्झाम्पल अँड आय रियली फील पिटी फॉर दीस पीपल की हांव म्हणटा तो एका रस्त्याला भिकारी बरो करेक्ट न्ही कारण टॉप म्हणजे अशा लेवलार वचना की सी बाय वन एड फॉर 5 minutes or for 1 minute he is spoiling life of millions of the people. ते स्पायडरमॅनाचे वाक्य याद येता, विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट.
आणि अशा लोकांक जबाबदारी घेऊन अशें ब्रँडिंग करून ना जाल्यार बरें जातलें. बरोबर. एक खूब इम्पॉर्टंट गजाल जी गोंयान हल्लीच जाला म्हणजे बशीचेर नाल्यार खंय बी ते हय. ऍड्स असल्यो त्यो बॅन जाल्यो आतां. करेक्ट. आणि तुमच्या स्कुलाच्या 100 मिटर प्रेमायसान तंबाखूचे बी दुकान आसपा ना बरोबर. हो एक कायदो आसा. बरोबर. हें करूंक जाय. सो म्हाका दिसता त्या मानान गोंयान खूब शादूर लोक आसात, दे आर ऑल्सो वर्किंग सिन्सियरली. पण हे फक्त त्या लोकांचे कार्य न्हय, हे सगळे तुमचे आमच्या लोकांचे कार्य. आणि ते सांगता म्हणजे जशें की हे सामके इतके पादिशे म्हणजे खरें म्हणजे अशें म्हणपा जायना एटलीस्ट ऑन दीस पब्लीक फोरम, बट आयज एक भिकेक लागलेले मनीस आणि हे त्यांच्या फक्त एडवर्टिजमेंट करतात. हें सांगतना डॉक्टर म्हाका आनी एक गोश्ट याद जाता, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, सचिन तेंडुलकराचे एक खंय तरी स्टेटमेंट ताणें दिला की हीज फादर हॅज टोल्ड हिम तूं केन्नाच तंबाखूच्या खंयच्याच हेचे एडवर्टिजमेंट करूं नाका. अँड वीच ही फॉलोड टील डेट. आय डोंट नो इफ आय मे बी रॉंग ऑल्सो. पण असे लोक जेन्ना कितें सामाजीक बांदिलकी, तुमी म्हटलें की तुम्ही जेन्ना व्हडले मनीस तेन्ना तुमी बांदिलकी, सामाजीक बांदिलकी वाडटा. सो अशा विचारांचे लोक जेन्ना असतात तेन्ना समाजाक एक बरी दिका दाखोवचें आणि बरें कार्य समाजाच्या युवका कडल्यान घडचें, अशें हातून तांचें योगदान आसपाक जाय. फक्त उठसूट आपलें हें खा तें खा, हें असलें बरें तें कितें तरी अशें आपलें सी म्हाका खूब वायट दिसता डॉक्टर की इट हर्ट्स. कारण हे लोक आमी तांकां पिक्चरां पळयता, आमी तांकां हो बरो पुलीस, बरो ऑफिसर, बरो हो अशा पद्दतीचे रोल पळयतात. आणि मागीर थंय आमकां दिसता की म्हणजे कोरिलेट जाता, मनान खंय तरी चल बिचल जाता. म्हणजे आमी भुरग्यांक सांगता चॉकलेट खावं नाका, पण दिसाक जर 25 फावटी तो चॉकलेटीची एडवर्टिजमेंट पळोवपाक लागलो आनी भुरगे खातना पळोवपाक लागलो, नॅचरली ही गेट्स टेम्पटेड. सो मनाचेर एक तसो जो हें जाता. आनी केन्ना अशें एक म्हणटात की 10 फावटी जर तुमी एखादी चुकीची गजाल सुद्दां खरी म्हणून सांगली जाल्यार ती मागीर खरीच पटपाक लागता. सो ह्या पद्दतीन विचार करतना इट इज माय अपील टू एवरीबडी की सगळ्यांनी शादूर रावप, सगळ्यांनी सामंजस्य रावप आणि बी अलर्ट. आणि जेन्ना हे अशें एडवर्टिजमेंट तेन्ना यू मेक अ स्टेटमेंट की हो कसलो मी सामको पादेशीर मनीस की जाका पोटाक काय ना म्हणून असले एडवर्टिजमेंट्स करता की जेन्ना, आणि खरेंच इट हर्ट्स. कारण त्या संदांनी अशें जेन्ना ल्हान ल्हान राज्यांनी, आणि आजकाल तो एडवर्टिजमेंट दाखोवपा खातीर सिरियल दाखयता का सिरियल दाखोवपा खातीर एडवर्टिजमेंट दाखयता तेच कळना. आमी एक सिरियल पळयता अर्दे वरान 50 मिनटां खरें म्हणजे तेजे 25 फावटी एडवर्टिजमेंटूच येतात. तुम्ही एडवर्टिजमेंट म्हणलें जाल्यार आय वॉन्ट टू मेक वन एडवर्टिजमेंट इफ यू डोंट मायंड. करेक्ट. सो रिगार्डींग एडिक्शन ट्रिटमेंट फॅसिलिटी म्हाका सांगूंकूच जाय. Sure. बाय द वे हेचें ट्रिटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बरोबर. अक्रॉस द नेशन. इंटरनॅशनल क्लायंटाकूय आमी दिता, भायरचेय लोक येता, फ्री ऑफ कॉस्ट, LGBTQIA फ्रेंडली. आणि अशें काय हें ना की म्हणजे भायरचो नाल्यार अशें कांयच ना. चार्जेस एडमिशनूय सगळें फ्री आसा. अनदर हेल्पलायन वीच यू कॅन टेक इज हे की गव्हर्नमेंटाचेच म्हणजे हे एक आसा, बट टेलिमानस इज वन हेल्पलायन वीच इज ऑपरेशनल 24/7 आणि त्याचे तुम्ही हे घेऊ शकता. त्याचे 14416. तुम्ही जसे सांगले की डिस्ट्रेस इफ एनीथिंग नीड्स टू बी प्रमोटेड. ऑल्दो टॉपिक इज एडिक्शन, आय स्पोक अबाउट दिस, बट हे सगळे करूंक जाय. देअर ऑल्सो दे विल, इफ यू डू नॉट अंडरस्टँड, दे विल गायड यू टू दीज सेंटर्स. आणि यू रिमेंबर एडिक्शनाचे हे दोन, ह्याच्या व्यतिरिक्त तिसरे म्हणजे IPHB बांबोळीनूय करता ॲडमीट, पण ही ट्रिटमेंट मेळना. पण पब्लीक आमकां हरशीं विचारता की खंय आसात, आमकां खबरूच ना जाल्यार आय विल से की यू कॅन प्रमोट दीज प्लेसेस एज मच एज पॉसिबल. आणि ऑफकोर्स युअर इनिशिएटीव इफ इट्स पॉसिबल, प्लीज डू दॅट. बरोबर. ॲडवर्टायजमेंट अशीच करू. बरोबर. म्हणजे जर हांव खूब फावटी म्हणटा, जर 10 लोक वायट गजाली जर आमकां मेसेज दितात जाल्यार आमचे कडेन 25 लोक आसात ते बऱ्या गजालींचो कित्याक मेसेज दिनात. सो इट इज दॅट वे. सो वी हॅव टू फायट दीस. म्हणजे हें चॅलेंज, हें आव्हान जर आमी स्विकारतले जाल्यार सगळ्यांनी फुडें येवन उलोवचेच पडटलें. वी हॅव टू स्पीक आणि वी हॅव टू एक्ट ऑल्सो. फक्त स्पीक अशें न्हय. तेन्ना हें म्हजें काम न्हय, म्हाका कित्याक पडला, तें थंय आसलो ना, तो बिगडला, तो वाया गेलो अशें म्हणून आमी जावचें ना. कारण एक वाया गेल्लो मनीस आनी 10 जाणांक तशेंच आपल्या मार्गार व्हरू शकता. तसोच एक सुदारलेलो मनीस आनी 10 लोकांक सुदारू शकता. आणि हे समजून घेवन जाय, व्यसनाधीनता ही एक दुयेंस आसा. करेक्ट. दुयेंस असल्या मनशाक तुम्ही कितें करतली, डॉक्टरा कडेन व्हरतली. सो सिमिलरली ताका हाडूंक जाय, तो स्टिग्मा दवरपाचो. बरोबर. सो म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीचो हो तुमचो संदेश असो हांव समजता. तरी पण एज अ टेक होम तुमकां कितें सांगपाचें आसा जाल्यार ते म्हणू शकता, नाजाल्यार वी कॅन वायंड अप. वी कॅन वायंड अप. म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक आणि एक आव्हानात्मक माहिती तुमी दिली, त्या खातीर तुमकां सगळे आमचे पळोवपी आसा तांचे वतीन काळजांतसून देव बरें करूं. थँक्यू. नमस्कार.